जोरी तुम्ही पळय स्वर्गार वसोंक जाय जाल्यार ह्या पृथ्वीचेर हांगासर आसता आसतना तुमचे भितर पळय हें लक्षण दिसोंक जाय. हें लक्षण कितें पळय ते ताजे विशीं पळय स्तोत्र 15 आमी पळयता. पयले, जो प्रमाणीकपणान चलता. दुसरें, जो प्रमाणीक कोण्यो कोत्ता. नंबर 3, काळजांतान तो सोत उलयता. नंबर 4, आपल्याचे जिबेन तो निंदा करिना. नंबर 5, इश्टांचे तो वायट उलयना. ह्या 5 विशयांचेर फाटल्या दिसांनी आमी थिंगासर कितें तरी उलयत आसा. आनी 6वें म्हणल्यार आपल्या शेजाऱ्याचे बोगलांट तो थंयसर आयकना, ताची निंदा करिना, ताचें वायट उलयना, तो निंदा करिना, तो फोटी मारिना, प्रमाणीकपणान तो जियेता, स्वतान तो चलता. 6वें कितें म्हणटा थिंगासर, तो निंदा करिना. जायत्या लोकां भितर जे पळयता पळय तसली भिरांकूळ कसलें दुयेंस आसा जाल्यार तें जावन आसा निंदा. दुसऱ्याचे सदांच वायट उलोवप. दुसरें आसा पळय ताका गाये करप, दुसरें आसा पळय ताका तें निंदा करून दिश्टी पडटा. बायलाच्या भितर आमकां पळोवंक येता. 2 दीस आदीं एका भयणीन म्हाका तेजी गोबाय धाडली पळय, बावा त्या लॉकडावनाच्या वेळार म्हज्या आनी म्हज्या घोवाचे भितर तिका जायते थिंगासर केस्तांवां जातालीं. 1 मिनीट पासून आमच्या घरान कसलें सूख ना, कसलें थिंगा सुसेग ना पळय, थिंगा संबंद ना. कितें कारण तुमी जाणा? एक वोट ना. एक दुसऱ्याक ते बोगलांत घालप. वय हांव तुमकां परतून उगडास करूंक सोदतां. चायना देशान हो व्हायरस उत्पन्न जालो. कोरोना व्हायरस उत्पन्न जालो तो चायना देशान. ह्या पळय व्हायरसान जायते आकांत हाडले आनी पळय थिंगासर जायते थोडे मातशे ते चायना सोडून आनीक म्हणल्यार तो हिंगा थिंगासर म्हणल्यार तो व्हायरस थिंगा प्रवास करी. आनी आमच्या देशान पासून तेंकां तो भितर सरलेलो. आमच्या देशान पासून थिंगासर हिंगा थिंगासर तो दिश्टी पडलो. चायना देशान पळय जें व्हायरस आसलें पळय त्या देशान थिंगासर मागीर तें उणें जालें. सगळ्याकीन व्हडलें आकांत म्हणल्यार पळय तें कितें, तें कुशीन जावप. कित्याक अशें हांव म्हणटा पळय, ते चायना देशान पळय थिंगासर बायलांक पळय थिंगासर एकठांय तेणी दवरलेलीं. थोड्या घोवांक आनी थोड्या बायलांक पळय चायना पळय एकामेका बरोबर वेळ साळोवंक थिंगासर अवघड जालें. कोण जाणा पळय थोडे आसा पळय, थोडो वेळ तांचे बायले सांगातातूर आसोंक जाय जाल्यार ते भिरांत दाखयता. थिंगासर ते इफेन कशें कोत्ता. आनी अशें बायलो पासून ते येयल्यारूच थिंगा पुरो प्रॉब्लेम तयार कोत्ता, थिंगा सारके बेजार कोत्ता. अशें म्हणटा ह्या घरानूच हांव मोत्तोलें. असली भावना ती थिंगासर दाखयतात. कारण विचारल्यार दर एक फावटी म्हाजेरूच ते बोगलांत घालता. दर एक विशयान म्हाका थिंगासर त्रास दिवप. दर एक विशयान म्हाका थिंगासर बेजार करप. कसलो ना कसलो विशय घेवन थिंगा म्हाका बेजार करप. कसलो तरी विशय घेवन म्हाका थिंगा बेजार करप. हें पळय थोडे विशय आसा पळय ताचें फाटल्यान कारण कितें पळय, कित्याक तांच्या तोंडाचेर पळय तांकां थिंगासर ताबो आसना. घोडेक अशें जायत पळय स्वर्गार वयता पळय तांचे मदें तुमचें लिस्ट नांव आसना. तुमी मातशें वचून पळयात. सदांच घोवाची बोगलांट करप, सदांच बायलेचेर थिंगा बोगलांट करप, सदांच भुरग्यांचेर बोगलांट करप, सदांच आवय बापाचेरच बोगलांट करप. शेजारी तुमी निंदा कोत्तात, बरोबर आसा तेजी निंदा कोत्तात. कामाक वयता पळय थिंगा बसून तुमी बोगलांट घालतात. सेवेन तुजे बरोबर काम कोत्ता पळय तांची बसून बोगलांट घालतात. जी सेवा कोत्तात पळय तांची तुमी निंदा कोत्तात. जे संदेश दिता पळय तांची बसून निंदा कोत्तात. जे पास्तर आसा पळय तांचेरूय बोगलांटां घालतात. निंदा बोगलांट करपाक तुमचे जिविताचे भाग आसा जाल्यार तुमी मातशें आयकात. हें सैतानाचें लक्षण. पवित्र पुस्तकान आमी तें पळोवंक येता पळय थिंगासर ते भावांक जो विरोध कोत्ता पळय तो सैतान भावांचे पळय थिंगासर निंदा कोत्ता. निंदा करपी तें हें एक लक्षण आसा. सैतानाचे भितर दिश्टी पडटा पळय तें हें एक लक्षण. थोडे लोक आसा पळय दुसऱ्यांचे पळय उणेपण पळोवन तांचे पळय ती निंदा कोत्तात. जोरी कोणाची बायल तर काळी आसा जाल्यार कांय खापरी अशें म्हणून निंदा कोत्ता. आनी कोण मातशें मोटें आसा जाल्यार हय मोटी मोशी अशें निंदा कोत्तात. तो बाबडो घोव ताका तर बूद ना जाल्यार तो अशें म्हणटा आरे पिशे. आनी घोव तर सारको बारीक आसा म्हणल्यार सुकलोलो बोंबील. आनी तो मोटवो आसा जाल्यार म्हणटा तेका आरे मोटक्या. जोरी तर मनशाचे आकार पळोवन थिंगासर अशें म्हणटात पळय तसले मनीस आसात. दुसरो राजा 2 वोड 23 आनी 24. थंयसर सावन ते बेतेलाक गेले
आनी त्या रस्त्यार तो चलता आसतना थिंगासतले धाकटे भुरगे थंयसर भायर सरोन फकाणां करून अशें म्हणटाले, आरे खोड्ड्या वस, आरे खोड्ड्या वस. सजमोले एका सेवकाचे पळय त्या आकाराक पळोवन ताचेरूच पळय थिंगासर थोडे ते भुरगे निंदा कोत्ताले, आरे ए खोड्ड्या. घोडेक तो थिंगा खोड्डो आसतलो. एलिशा खरेंच थिंगासर केंस नासतलो आसतलो आनी एका सेवकाचो आकार पळोवन निंदा कोत्तात, ताजी फकाणां कोत्तात, ताका चावयतात. हें सगळें सारकें न्हू. एका सेवकाचे भायलें रूप पळोवन वो एका इश्टाचें तें रूप पळोवन वो आपल्या पार्टनराचें पळय रूप पळोवन तुज्या सांगाता पळय खरें पळय रावता पळय तुजी घोव आनी बायल, तुजी जर हें विकाराचें पळय तो चिंतना आसा जाल्यार ही तुजी सारकी न्हूय. त्या दिसा एलिशाचें भायलें रूप पळोवन ताचेर आदारीत ताका निंदा केली, ताका चावयलो. सर्वेस्परान तांचेर ती खास लायली. सर्वेस्पर ज्या निंदा कोत्ता तांचेर खास लायता तो विसरूं नाकात. वड 24 ताणें पाटी वळोवन तांकां पळयले आनी सर्वेस्पराच्या नांवान श्राप सोडलो. आनी तेन्ना त्या जंगलांतल्यान 2 जाण थिंगा वाग येवन तातूंतल्यान 40 आनी 2 भुरग्यांक पिजून उडयले. तुमी जाणा कितल्या भुरग्यांक? 40 आनी 2. तातूंतल्यान 40 आनी 2 भुरग्यांक पिजून उडयले. निंदा कोत्ता पळय तो व्यक्तित्व तुमकां नाशाक वतलो. एग्जाम्पल पळोवया. जुजे पवित्र मनीस जुजे जाल्यार ताणें आपलें तरणाटेपण बरें सुरक्षीत दवरलेलें. पूण तो सोबीत दिसतालो. पूण एके वाटेन तो सोबीत दिसतालो तरी आसतना ताजे सोबीतकाय पासत एक मोल फारीक करचें पडलें. आपल्या जिविताचो नाश करूंक वद्दे वाटेर लोक मुखार वचपाची कोशिश करता. आपल्याचे ते सोबीतकायेचें ते मोल दितात. थोडे लोक आसा पळय आपल्याचे सोबीतकाय आसा पळय ती घेवन ते आपल्याक जाय तें करूंक सोदतात. जुजे तसलो नासलो. पवित्र पुस्तकान आमी पळयत जाल्यार जुजे असलो जियेतालो पळय तसलो मनीस नासलो. असल्या लोकां मदें एक आसलो जुजे. तो सोबीत आसलो. ताजी सोबीतकायेचे ते आडेन ताणें थंयसर आपल्याचे थिंगासर फेव करूंक ना. ताजी सोबीतकायेचो आसरो घेवन तें जाय पळय तें ताणें थिंगासर घेवपाची कोशिश करूंक ना. दुसरो तो दावीद. तोय सोबीत. चड वेळ ताणें थिंगा शेळी पळोवपाक थिंगासर तो जंगलान आसतालो. चोत्राय धरून तुमी आयकात त्या दिसांनी फकत चेडे न्हू पूण चेडवां पासून थंय ती गोरवां राखणी कोत्तालीं. तुमी जाणा पळय तसो जाकोब ते बांय कोणें बसून आसलो. आनी ताचे मामाचे पळय धूव थिंगा आयली. त्या सुवातेर थिंगा पळय ते गोरवां राखणे पळय तांचे भितर झगडीं जाताले ती तुमकां खबर आसा. हाजो अर्थ म्हणल्यार अस्तरियां पासून चेडवां पासून गोरवां राखतालीं. आतां तुमी बारकायन तुमी आयकात. दावीद आपल्या पापायचे पळय ती गोरवां राखतालो आनी त्याच मैदानार पळय दुसरी चेडवां पासून थिंगासर आसतालीं. दाविदान आपल्याचे सोबीतकायेचो केन्नाच वायट तो फायदो घेवंक ना. दुसरे चेडवां सांगाता पळय वायट कामां करपी तसलो मनीस तो नासलो. ताचे सोबीतकाय पासत ताणें आपल्याची जिवीत नाश करूंक ना. आनी असले बाबतींत जायते पळय आवय बापूय म्हजे लागीं अशें म्हणटात आनी ती सारकी दुखीत आसतात. म्हजी धूव 12वी क्लासीन आसा भावा. आमी ही कॉलेज बदलली, आमी ती कॉलेज बदलली, आमी ती पासून कॉलेज बदलली. आमी हेज्या पासत आमचें घर पासून बदललें. आमी सारकी पयस वचून वता. कित्याक अशें जालें? चेडूं पळय जें चुकी करता तें आमकां पळोवंक जायना. तुजें चेडूं शिक्षण करिना? ना, तें शिक्षण करिना. फकत शिक्षणाच्या नांवान थिंगासर कॉलेजीक वेता. ताजे उपरांत आमकां गमन आयलें भावा. चेडूं कॉलेजीचें नांव घेवन आपल्याच्या बॉयफ्रेंडाक सांगाता भोंवत आसा. बॉयफ्रेंडा कडल्यान पयस दवरच्याक पळय तेजे कॉलेज पासून आमी बदलली. पूण शेवटाक ताका आमचें घर सजमतलें खंय आसा पळय त्या पासत आमचें घर पासून आमी थिंगासर पयस केलां. अशें कित्याक? मातशें तरी कितें सुसेग मेवतलो. चेडूं मातशें तरी सोबीत दिसता, चेडो तरी मातसो सोबीत दिसता जाल्यार हें सगळें कितें? सोबीत आसा जाल्यार तुमकां पवित्र जिवीत तुमकां जिवंक जायना काय? चेडो जाल्यार ताका सोबीत दिसता जाल्यार ताका तो प्रमाणीक जिवीत ताका जिवंक जायना? ना, हें घडोवंक जाता. दावीद सोबीत आसलो. जुजे सोबीत आसलो.
दानियल सोबीत आसलो. ह्या सगळ्या लोकांनी आपल्याचे तोंडाटेपण सुरक्षीत दवरला. तुका कितें जालां? हांव एकदम बरो आसा, हांव एकदम बरें आसा बाबा, पूण सगळे लोक म्हाजे फाटीक लागला बाबा. दाविदाच्या फाटीक लागूंक ना? जेन्ना झुजाच्या फाटीक लागले पळय तेन्ना झुजाचो वेव्हार थिंगासर कसो आसलो काय? ताणें सुटावे करून म्हटलें. दानियेलाक कसो रावंक जावो पळय ताणें सारकें सुटावे करून सांगलें. कितें सांगलें? हांव म्हजी कूड पवित्र हांव करचो ना. झुजाचे थिंगासर चाल कितें आसतली? ताणें म्हटलें कितें? हांव सर्वेस्पराच्या मुखार कसलेंच वायट काम करचो ना. हो ताचो रिएक्शन. कित्याक कारण ताच्या काळजांत ताणें तो निर्णय घेतलोलो. आपले तोंड पिराय हांव पिड्यार करचो ना. सर्वेस्परान म्हाका ती सुंदरकाय दिला पळय, सर्वेस्परान म्हाका ती सोबीतकाय दिला पळय, ते हांव वायट काम करून ते पिड्यार करचें ना. असल्या वेळाचेर आपल्याचे कुडीच्यो वंदोण्योन तो पडोंक ना पळय त्या पासत पोतिफराचे बायलेन झुजेचेर खोटो बोगलाण घातलें. हांव सांगता पळय ते सारकें आयकात. झुजेचेर ताणें पोतिफराचे बायलेन ताचेर बोगलाण घातलें. आनी बोगलाण कितें तें तुमी जाणा? हें बेश्टें बोगलाण नासलें. हें कसलें चालतें बोगलाण तिंगा नासलें. जाणा तुमी? कसलें तें? म्हाजो पळय वो रेप करूंक सोदतालो. म्हाका विबाडूंक तो सोदतालो. बेश्टेंच बोगलाण काय तें? कितले भिरांकूल पळय ती बायल ती जातली. तेजी पळय इच्छा थिंगासर पुरी जावंक ना म्हणून, तेची इच्छा ताणें पुरी करूंक ना म्हणून. ताका थंयसर तें पळय तें कांय खबर नासली. हो पवित्रपणाक पळय ताणें ताच्या जिवितांत थिंगासर कांय समजीत दिवंक ना. हो असलो मनीस ताणें आपलें पवित्रपण सांबाळलें. ताचेर पळय आतां कसलें बोगलाण थिंगा घातला? हो म्हाका पिड्यार करूंक आयिल्लो. आमच्या मदें असले कोण मनीस आसा काय? जोरी कोण तुमची इच्छा पुरी करना, ओ तुमची इच्छा कोण पुरी करना जाल्यार, तुवें पळय जें चिंतलां तें पुरें करना जाल्यार तूं ताचेर बोगलाण घालता तसलो काय? बोगलाण करतात पळय ते मनीस 10 लोकांक वायट खबरो सांगता पळय तसलो मनीस काय तूं? पोतिफर थिंगा घरा येता ताका अशें तो ताका सांगता. कितें जालें? दुसऱ्या मनशाक पळय तुवें घरांत थिंगा हाडून दवरला, तो म्हाका पिड्यार करूंक येयल्लो. पोतिफराक राग आयलो. फाटीं फुडें कांयच चिंतिनासतना आपल्याचें चरित्र सुरक्षीत दवरलेलें, आपल्याचो वेव्हार तो सुरक्षीत दवरलो. तसलें ते जोसेफाक हाडून ताका जेलीन घालता. निंदा ताचेर पडली आनी झुजाक थंयसर जेलीन घातलो. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? वायट आनी बरें पळय ते सजमान आसतना पळय निंदा करता पळय तसले मनीस आमचे मदें अशें कोण आसा काय? तांणी कांय वायट करूंक ना, पूण वायट केलां पळय तशें ते निंदा करता. तसले ते मनीस काय? मातशें तुमी एक पावटी थिंगा अशें चिंतून पळयात. पळय ती पोतिफराची ती बायल पळय ती खरें म्हणल्यार एक पातकी वस्तुरी आसली, पूण तेजी उतरां आयकली म्हटल्यार तिणें तिचेर फटकीरो आरोप घातलो. फटकिरे बोगलाण घालून झुजाक थिंगासर पळय ते जेलीन घातलो, पूण सर्वेस्परान झुजाक जेलीन थिंगासर तो धेकलो. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? भावा, कसलेंच कारण नासतना म्हाजी निंदा केली. हांवें पळय कसलीच चूक करिनासतना पळय बेश्टो थिंगासर म्हाका तेजेर बोगलाण थिंगा घातला. हांवें कसलीच चूक करिनासतना तरी आसतना पळय म्हजी शिर्वीस थिंगासर गेली. जें हांवें करूंकच ना पळय ताची निंदा म्हाका हिंगासर आतां भोगची पडटा. म्हजें प्रमोशन म्हज्या हातांतल्यान तें गेलें. हांवें कसलें चूक करूंक ना घरांत पळय तरी आसतना पळय म्हज्या घरांत म्हाका सकाळ मान बागोवन थिंगा आयकोचें पडटा. कसलेंच कारण नासतना बेश्टें तुजेर बोगलाण तुजेर निंदा केला जाल्यार तूं मातशें चोतराय धरून आयक. तुजी इमानदारी सर्वेस्पराक खबर आसा. तुजें प्रामाणीकपण तुजें पवित्रपण सर्वेस्पराक खबर आसा. ज्या लोकांन तुजेर निंदा केला तो लोक तूं पळय जो प्रामाणीकपणान जेताय, तूं कसो पळय वयर काडचो, तुका पळय कसो सुफलता दिवची तें सर्वेस्पराक खबर आसा. ताका त्या बंदखोणेन घातलेलो आनी त्याच बंदखोणेन थिंगासर एक खबर मेवली आनी ते बंदीकरण थिंगा कितें खबर मेळ्ळें? फिरोन म्हणलें यो. फारोन म्हणलें म्हायशी यो. त्या बंदखोणें आसले पळय थिंगसर ते मनीस झुजाक थिंगा खबर दिता खंय येवच्या खातीर. राजाच्या पॉलासीन ताका आपोवपाचें. ताका पळय तें फळ. झुजाक पळय त्या देशाचें राज्य करच्याक तें ताका फावो जालें. चोतरायन तुमी ध्यान दियात. त्या दिसा ते पातके वस्तुरेन तेल आपल्याचे चालीन ताका पातक करूंक लायलें आनी झुजे तो थिंगासर बागवलो. घोडेक ताजे पागार वाडपाचे, घोडेक थिंगासर तो वयर चडपाचो, पूण देशाचें राज करपाची सुवात ताका फावो जावची नासली. प्रामाणीकपण आनी स्वतान पळय चलता आसतना तुजी निंदा जातली आनी हें जाणा जावनूय प्रामाणीकपणान तूं जियेत जाल्यार त्या प्रामाणीकपणा पासत जेजू कितें करता तुका खबर आसा? तुवें केन्ना चिंतूंक ना पळय त्या सुवातेचेर तुका पावयतले आनी त्या पासत निंदा कोत्ता पळय ताचेकीन निंदीत जाल्यार तें एकदम बरें. म्हज्या भावा भयणानो, पळय म्हाजो एक प्रस्न आसा. निंदा कोत्ता पळय तो एक मनीस
पळय ताजें कितें तरी मनशापण आसूंक जाय. आमकां पळय तोंड दिलां म्हणून जें तोंडाक येता पळय तें आमचेर उलोवंक जाता अशें काय आमी थिंगासर कोचचें. थोडे फावटी अशी आमकां शिकवण दिला पळय, जो कोण उलयता पळय तो सदांच थिंगा वायट आसना. तुजे लागच्यान कोण काय उलयता काय, ओ तूं कसो आसा पळय तें बेश्टेच थिंगा उलयताय, ओ तुजें मनशापण कितें, तुजें चरित्र कितें तें मातशें तूं चिंतून पळय. तुजे सोर भोंवतणी आसा पळय त्या लोकांची तूं निंदा कोता जाल्यार तुजे भितर शैतान आसा. जोरी तुजे भितर शैतान आसा जाल्यार खरेंच तुका सांगता, एक दीस तूं शैताना बरोबर इकफान्यान वयतलो. पोतिफराची बायल निंदा कोत्ता पळय तसली बायल. दुसरें म्हटल्यार जॉबाची बायल. जॉब स्वताचो मनीस आनी इमानदार मनीस आसलो. ताणें पातोक आदारूंक ना, सर्वेस्पराचें बेन दवरतालो आनी पातकासान पयस रावलो. ताचे विशीं तुज्यान वाचूंक येता जॉबाचें पुस्तक 1 आनी वोड 1. तो स्वताचो मनीस आनी प्रामाणीक मनीस आसलो. सर्वेस्पराचें तो बेन दवरतालो आनी पातकांतल्यान तो पयस रावतालो. ह्या प्रितोमेत ताजो असलो मनीस आनी कोण नासला. असली अद्भुत गवाय ताजे विशीं अशें बरयलां. इश्टानो, असली पळय ती अद्भुत गवाय दवरता पळय जॉबाच्या जिवितान, ताची परिक्षा जाली थंयसर. ताजी तपासणी जाली आनी ते परिक्षेंत ताजे लागीं जितले गिरेस्त आसली ती सगळी सांडली. ताणें ताजें सगळें सांडल्या उपरांत, सर्वेस्पराचेर बावर ताणें सांडूंक ना. सर्वेस्परानूच म्हाका दिलें, सर्वेस्परानूच तें परतून व्हेलें, ताकाच सगळी मोहिमा फावो. ताणें ताका सोरपुटलो. ती अद्भुत परिणाम थिंगासर पळयला. उपरांत थंयसर शैतान आयलो. सर्वेस्परान सगळें काडूंक तो लायला, पूण ताका बरी भलायकी थिंगा दिल्या. बरें जिवीत बरें आसा तें एकदम बरें. तेन्ना तुवें भलायकी आसा, तो खंयचोय मनीस आसूं तो बरें थिंगासर किर्तन करतलो. जेन्ना भलायकी पळय ती पयस जातली पळय तेन्ना पळय ताचो खरो कितें तो दाखोवन दितलो. ताच्या प्राणांक तूं हात लायनाकाय. सर्वेस्परान परवानगी दिली, ताका सर्वेस्परान परवानगी दिली. ताची भलायकी पासून तो काडून घेता. मागीर कितें घडलें? जॉबाच्या आख्या त्या कुडीन थिंगासर गाये जाले आनी दूख जाली. ताच्यान पळय ते त्रास सोसूंक जायना. आख्खी रात बसून तो खोरपितालो. एक कोट्टी घेवन पळय थिंगासर खोरपितालो. तो एक गिरेस्त मनीस आसलो. तो एका टायमार सारको गिरेस्त आसलो. त्या प्रांतान त्या पळय सुवातेचेर तेजो असलो मनीस आनी कोण नासलो. तो येता पळय तांकां आयकोंक थिंगासर बसलेले ते लोक थिंगा उबे रावताले. इतलो व्हडलो रेस्पेत आनी मान ताका थिंगासर दिताले. इतले व्हडले मनशापण नासले, पूण तरी आसतना असल्या मनशाची सगळी भलायकी थिंगा काबार जाली. आतां तो सारको दुयेंत जालो. ताका पळय ते मान दिता पळय ताजीच गोरकान पळय तेजे लागीं थिंगसर येवन, ताचीच बायल जॉबा कडेन येवन, तुमी जाणा ताणें कितें म्हटलें? आतां आमी मुखार पळया. दुसऱ्या अवेस्वरान वोड 6 आनी वोड 7. वोड 6 आनी सर्वेस्परान शैतानाक म्हणलें, पळय तो तुज्या हातान आसा, फकत तूं ताचो प्राण सोड. आनी मागीर शैतान सर्वेस्पराच्या मुखारांत तो भायर सरलो आनी जॉबाचे कुडीक माथ्याक सावन पांयार पडल्यान व्हडले व्हडले फोड जाले. जॉब आतां थंयसर एक कोट्टी घेवन त्या रस्त्यार बसलो आनी ताची बायल येवन ताका अशें म्हणूंक लागली, आजून पासून तुजें प्रामाणीकपण तूं सांबाळटाय, सर्वेस्पराक शिराप दी आनी मोर. तेची बायल ही. अश्यो थोड्यो बायलो आसतात. कितें उलोवंक जाय, केन्ना उलोवंक जाय ताका कांय खबर ना. आनी असले कोण घोवूय आसतात. कशें आपले बायले कडेन, कशें आपल्या घोवा कडेन, कशें भुरग्यां कडेन उलोवंक जाय तें खबरूच ना. शेजाऱ्यां कोणें कशें उलोवंक जाय पळय तें खबर ना. सेवकां कोणें कशें उलोवंक जाय पळय तें पासून तांकां खबर ना. जेन्ना हो जॉब कश्टान आसलो पळय, त्रासान आसलो तेन्ना ताजी बायल ताजे लागीं येवन आनी कांय नको आसतना पळय ते अशें म्हणटा पळय, तूं पळय आजून पासून तुजें पळय तें प्रामाणीकपण धरून आसाय. तूं तुजें प्रामाणीकपण तें सोडचो ना काय. शैतानाक पळय हें तें जाय. कोश्टान, दुख्खान, जेन्ना तूं त्रासान आसताय, शैतान कितें आवडयता पळय, हिंगासर तूं तुजी ओत्मिका आसा पळय ती सांडून दिवची. सर्वेस्पराचेर पळय तुजो बावर आसा तो तुवें सोडूंक जावो. जेन्ना असले परिस्थिती येता, जेन्ना असलो आकांत येता, आमची आशा कितें आसता? सर्वेस्परान हें सगळें पयस करचें. आनी असले भिरांकूळ रितीन शैतानान जॉबाचे बायले वरवीं तो पळय तेजेर निंदा कोत्ता. आजून पासून तूं जें प्रामाणीकपण सोडचो ना, ती कितें करून ताका सांगता? त्या सर्वेस्परान ताणें तुजे विरुद्ध पळय इतले त्रास हाडले, तूं ताची निंदा कर. ही शैतानाची खोशी जावन आसा.
हांव तुका परतून उगडास करून सांगता पळय, जेन्ना कश्ट येता, त्रास येता, तेन्ना दूख येता, तेन्ना जेन्ना असली परिस्थिती येता तेन्ना, आनी तूं एक फकाण थिंगासो जाता तेन्ना, चालते भाशेन सैतान येवन म्हणटा, सैतान थिंगा म्हणटा तूं सर्वेस्पराक थिंगा शिराप दी, सर्वेस्पराक प्रश्न कर, ताका पत्त्याक पत्ते उलय. जेन्ना आमी सैतानाच्या मुखार आपल्याकूच अधीन करतात आनी सर्वेस्पराक प्रश्न कोत्तात, सर्वेस्पराची निंदा कोत्तात, ताका आमी प्रश्न कोत्तात, थोडे जाण सर्वेस्पराक धमकी दितात, अशें करीत जाल्यार हांव तो सेवा करचो ना, अशें जाल्यार हांव मागण्यांक येवचो ना, अशें जाल्यार हांव थंयसर मागण्यांक केन्ना येवचो ना, अशें जालें जाल्यार हांव त्या भवनान येवचो ना. सर्वेस्पराक धमकी दिता. सैतानाची हीच खोशी जावन आसा. बोगलांड लाय. ताचे पयलीं तो कितें करून सांगता, तुजें प्रामाणीकपण सोड. सैतान हेंच तो आवडटा. जेन्ना तूं कोश्टान पासार जाता, तूं मातशें आयक म्हजे भावा भयणानो, जेन्ना तूं कोश्टांतल्यान पासार जाता, जेन्ना तूं आत्मीक परेशानी पासार जाता, जेन्ना तूं त्रासांतल्यान पासार जाता, तेन्ना तूं सोजमीकाय मेळना. जेन्ना असले अवस्थेंत तूं वयता पळय, तुका सोजमीकाय मेळना. सैतान कितें म्हणटा तुका खबर आसा? वचोन तुजो सोरो पिये. वचोन सोरो पिये, मागीर तूं सगळें विसरतलो. तुजें तें विसरोंक जाता. तुजे कोश्ट आनी त्रास सगळें तुका तें विसरोंक जाता. बरोच तूं सोरो पिये. वच तूं भोंवंक वच. तूं ड्रग्स घे. कित्याक? ते सगळे कोश्ट विसरोंक जाय म्हणून. बारकायन आयकात. जरी तर तुका त्रास ते विसरोंक जाय जाल्यार, जरी तूं आवडे ते सगळे विसरोंक, मनशांक ड्रग्साची गरज ना. मनशांक पळय गरज आसा पळय ती फ्रेंड्स. वखदां न्हय. आनी वखदां म्हणजे वखद सोरो न्हय. पळयात हें कितें सांगता तें. एक दिसा पळय तो डेव्हिड लिव्हिंगस्टन, तो थंयसर तो प्रचार करतालो आनी प्रचार केल्या उपरांत आदिवासी लोक आसा पळय, तांकां थिंगा वचोन तो तांकां वखदां दितालो. एके वाटेन पळय देवाचे उतरान तो प्रचार करतालो, दुसरे वाटेन तांकां तो वखदांय दितालो आनी देवाचे उतराचो प्रचारय करतालो. ह्या भाशेन काम करता पळय डेव्हिड लिव्हिंगस्टन. तो पळय मागणें आनी वखदां दिल्या उपरांत म्हणल्यार पळय ताणें पळय जे कोणाक वखदां दिल्लीं पळय ते मागीर कुडीन तांची भलायकी मेवल्या उपरांत अशें पळय ते पळयताले पळय तो एक मनीस थिंगासोर येवन डेव्हिड लिव्हिंगस्टनाक तो कितें तरी ताका सांगता. कितें तो सांगता? म्हजी बूट सारकी ना आनी तितलेंच न्हय, म्हजें मनूय सारकें ना. म्हजें मन पातकी आनी बुदूय पातकीच. म्हजे दोळे बरे नात, म्हजें कूड बरें नात, म्हजी बूद पसून ती बरी ना, म्हजी बूद पळय ती पातकी आनी पातकी जिवीत म्हजें. लिव्हिंगस्टन तूं मातशें सांग, तुजे लागीं कसलें वखद आसा? कित्याक म्हजी बूद बदलपाक? कित्याक म्हजें पातकी जिवीत बदलपाक तुजे लागीं कसलें वखद आसा काय? ना, कांयच ना. डेव्हिड लिव्हिंगस्टन ताका अशें म्हणला, कुडीन तर कसले त्रास आसा जाल्यार, कितें तरी रिपेर करूंक जाय जाल्यार थिंगासर वखद आसा, पूण तुज्या जिवितान, तुज्या काळजान जरी तर रिपेर करूंक जाय, थिंगा कांय वखद ना. जाल्यार हांवें कितें करचें म्हजी ही बूद बदलची? जाल्यार हांवें कितें करचें म्हजें हें मन बदलचें? हाजे पासून एकूच मार्ग आसा, हें मन आनी हें जिवीत पळय जें तुका सर्वेस्परान दिलां. जरी तर तूं भावात दवरशी, त्या सर्वेस्पराचेर तूं ताजेर पळय जरी तो विश्वास दवरून भावात दवरशी, तो तुज्या काळजान भितर येयलो जाल्यारूच हें सारकें जातलें. तुमी आयकतात म्हजे इश्टानो, ही सारकी भिरांकूळ परिस्थिती. ऑपरेशन जायना जाल्यार तो सारको जावचो ना. ऑपरेशन करिना जाल्यार तो साल्वरी जावचो ना. ऑपरेशन करपाक ताका ऑपरेशन थिएटरान वता. ऑपरेशन करपाक थिंगासर नर्स आनी कंपाउंडर सगळे थंयसर पळय ते ऑपरेशन थिएटरान गेले. ते कितले लोक आसूं, 10 आसूं 20 आसूं. ऑपरेशन थिएटरान कोणें थिंगासर पांयान दवरूंक जाय तुमकां खबर आसा? त्या मनशाचें ऑपरेशन करता पळय दोतोर आनी तो फिजिशियन, ताणें त्या ऑपरेशन थिएटरान येवचें पडटलें. सर्जन ना जाल्यार ऑपरेशन थिंगा जावचें ना. त्याच भाशेन घोडेक ते तुजे इश्ट आसत वा तुजी सोयऱ्यान दायरा कोणीय थिंगासर आसत, ताणें तुजो तुका आदार करूंक जाय, तेणें तुका थिंगासर येवन बुजवण दिवंक जाता. पूण जरी तर तुजें जिवीत बदलोंक जाय, तुजें मन पळय तें सारकें जावंक जाय जाल्यार तुज्या काळजान पळय तें कोणें तरी भितर सरोंक जावो. कोण तो दोतोर. त्याच दोतोरान पळय तुज्या जिवितान भितर येवन तें सारकें करूंक जाता. तुज्या काळजान पळय जे सगळे त्रास आसा ते सगल्यो त्यो खोबरो जाणा आनी तो सजमता तो फकत सर्वेस्पर. जरी तो तुज्या जिवितान भितर सरना जाल्यार तुजें बरें जावपाक तें घडचें ना. पवित्र म्हज्या सर्वेस्परा बापा,
सारखे सुटावे करून तूं तुज्या उतरा वरवीं स्वर्गार वयता पळय त्या मनशाचें लक्षण कितें पळय तें तूं आमकां सांगलां. बापा, तरी तर ह्या संवसारांत पळय ताचे लोकांचें जिवीत बदलूंक जाय तें वखदां वरवीं जावचें ना. तितलेंच पुरो न्हय. ह्या संवसारांत मनीस पळय मनशा पासून जिवंक जाय. तुवें पावल मारूंक जाय, तूं पावल मार. जरी तर तुज्या कडच्यान कोण लोक पयस आसा जाल्यार जो कोण पळय आपल्याच्या वावरान आनी आपल्याच्या त्रासान तुजे लागीं पयस जाल्ल्या बापा, काकूत कर ती तुका मानून घेतली म्हूण. तूं आवडटा त्या भाशेन तें जियोंक, त्या स्वतान आनी त्या इमानदारीन, फोटी मारिनासतना, कोणाचें वायट करिनासतना, कोणाची निंदा करिनासतना, कोणाकूच कोश दिना पळय तसलें बरें मोन तूं तांकां दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापा हांव मागणें कोत्तां. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.